Papiola हे ताचे उद्घाटन करता आयज हे नव्या ऑर्गनांचे आणि हेच आमी त्या दिसांनी वापरतले हांगसर हांवें उद्घाटन केलें ताचें. गीत घेऊया देवा तूं आमचो ओरोम A11 देवा तूं आमचो ओरोम. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पूर तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या पडिनान भावनो दोळे बंद करुया. तुमचे इंतेसांव कितें आसा ते मनांत हाडात. कित्याक तुमी हांगसर आयल्यात? कितें मागूंक आयल्यात? कितें तुमकां जाय? जेजू पळयात तो तुमच्या फुडल्यान आसा. मागला तें तुमकां तो दिता. मेळ्ळें म्हणटच तुमचो रिस्पॉन्स कितें जावंक जाय? घेवन वचपाचें अशेच भाशेन 10 कोडकार आसलेले आनी तांकां बरें केलें. तातूंतलो फकत एकूच फाटी सरून ताका दिनवासूंक आयलो. जेजून ताका सांगलें 10 जाण आसलेले फकत एकलोच तूं आयलाय. भयणीनो भावनो आमी सदांच दिनवाशी काळजान देवाक ताची महिमा परगटीत रावया. मागलें की ना तें आमकां मेळ्ळें म्हणून स्टार्ट करुया दिनवासूंक. केन्ना मेवतलें आमच्या हातान पडटलें तें ताच्या ताब्यांत आसा. पूण आमी ताका मेळ्ळें म्हणून दिनवाशीत रावया हें मनांत धरून आनी आमी तर हे भाशेन जेवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाची बोगसणी मागया. हांव पातकी सोडपदिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो व्हड प्राण. ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांगपाक मागयत सगळ्या दूदपाक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक तुमचो आवाज मोठ्यान आसूं दी. कित्याक आमी हांगसर मागणें करूंक आयल्या. काळजांत तर हांगसर आयल्यान जमेतात तें कोन्न नाकात. हाका लागून देव सर आमकां आपल्या ताब्यांत करता. हांगसर आयली काळजांतल्यान आमची मागणी म्हणया. हांगसर आनी घरा तें कोन्न नाकात. हांगसर आयली की आमी आमचो आवाज व्हडल्यान करुया. सगळे पयस जातलें देवाचें उतर आमी आयकतल्या आनी देवा सारकी आमी उदीक जातल्या.
देवा सर्गी आणि शांती त्याच्या संसारी देवा सर्गीच्या माया सर्ववेदा देवा आणि तुमच्या दिवसा वैभवापासून आणि तुझ्या सर्गी आणि शांती त्याच्या इष्ट संसारी Apacciai sputa, sogna deva, negoce, celum, tu sanstace, acarnai, amcita, una pacia suavasla, Amce magni, ai curne, ai madeva, sorgiani shanti, kachaistam samsari. Kita puvitratna samati, eva pace mune Jesu Christa, Lost to body, lost to his world, at last to this world. My mother, sorgi, and shanti, kachaistam samsari. Maria, सोरपतेदारा आणि शासनाच्या देवा तू अगणित मोळ्याचो बाळ तुझे लागी मागतल्या तांकां फावत जाल्ले परस चोड आनी ताणी नाशिल्ल्या परस चोड तूं दिताय तुझे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फावडे सोरोना ते तूं तुझे उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनान देवाचे उतर आता आमी शिकितान आयकुया उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप सर्वेस्वरा देवान म्हणलें दादलो एकटो आसलोलो बरें न्हय हांव ताका एक फावत असली सांगातीन करतलो सर्वेस्वरा देवान जमनी वेली सगळीं जनावरां आनी अंतराळा वेली सगळीं सुकणीं रचलोली तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्वरान तांकां आदामाशी हाडली तर एकाक आदामान नांव दितलो आसलो तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें सगळे गोरवाशी मोनजाती अंतराळा वेल्या सगळ्या सुकण्यांक आनी सगळ्या रानवटी मोनजातींक आदामान नांवां दिलीं पूण आपणाक सांगात करपाक सारको
ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटोच सर्वेस्वरा देवान आदामाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलेलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदामाक खावन काडलेले बोरीचे सर्वेस्वरा देवान एक बायल केली आनी तिका आदामाशी हाडली. तेन्ना आदामान म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोराचेर ठावन तिका काडल्या. त्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकठांवतलो आनी ती दोगांय जाणां एकूच कूड जातली. ती दोगांय दादलो आनी बायल विंगली आसली पूण तांकां एकामेकाची लज दिसनासली. देवाचें उतर आमचो जबाब जावंक दी. सगळे आमच्या जिवितान सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालूं. म्हणुया, सगळे आमच्या जिवितान सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्वराची भक्ती करतात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताच्या कश्टाचें तुका खावंक मेळटलें आनी तूं सुकेज जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सगळे आमच्या जिवितान सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घरच्या वण्टी भितर सुफोल दाकाचो वाली पोरी फुलतली तुजी घोडकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब, सगळे आमच्या जिवितान सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्वराची भक्ती करतल्याक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांत रावन सर्वेस्वर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेज जाल्ल्या जेरुसलेमान तुज्या नातरां पंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब, सगळ्या आमच्या जिवितान सर्वेस्वर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवदूता परस मातसो ल्हान जाल्लोल्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमेन आनी परजोडान भरलेलो आमी पळयता. देवाचे उदार खोशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरोप आनी शेवट जायत्या पुतार्दुआ वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवित्र करता तो आनी पवित्र जातात तीं एकाच मुळांतान उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो लजेना. देवाचें उतर उद्गाराक आमी सगळीं उबीं रावया.
तुमचे सोबे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपली बायलेक सोडून घेवन येता? ताणें ताका परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून ताका असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रचनेच्या औरंभाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली. ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सरतच शिश्यांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें ताका सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोदवार करता. आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार करता. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो. शिश्यांनी ताका खोरायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चावलो आनी ताणें ताका म्हणलें, चुपुरल्या भुरग्यांक म्हजी सरशी दिवंक दियात, ताका आडय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगता, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव जाणो की तुमी सगळीं जाणां बरे भाशेन आयकतात म्हणून. थोडे केणे तेणे पळयता आसतली पूण शिटूक आहात तुमी, आयकतात सगळीं जाणां. आतां हें तुमी आयकलां आसतलें, काळजां नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. काळजां नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. काळीज म्हणजे कितें? हें काळीज हांगसर आहा तें म्हणटा आमी तें कूड, मन आनी आत्मो ही तिनूय बरोबर घेतली की ना तें काळीज जाता. म्हणजे सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या जिवाच्या बळान, सगळे म्हज्या शक्तीन, सगळे म्हज्या मनान हांव सर्वेस्वर देवाचो मोग करतलो. आनी जसो म्हजो मोग करता तसोच हांव पेल्याचो करतलो. हे भाशेन आमकां सांगून दवरलेलें आसा. ही सगळीं देवाची उतरां. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, देवान आमकां रचल्या जाल्यार देव आमचे पासत सगळें करता. सृश्टीक पळयात, आयज पर्यावरणाचो आयतार म्हणून दवरलेलो आसा, म्हणजे सगळी सृश्टी पळयात. सूर्य एकदम ठाम त्याच वेळार उगवता, अस्तंत, काळ सगळे त्या प्रमाणे जातात. पूण आमी ताचेर थोडो हें केल्लें आसा, आक्रमण केल्लें आसा. कितें म्हणजे हें सगळें आतां सारकें जायना. पावस केन्नाय पडटा, कित्याक आमी झाडां कातरल्यान.
व्हडली व्हडली जी पळय आसात रानां आसात ती कातरून उडयत वतात हांगसर आनी भायर. ताका लागून हो पावस सारको घुंवळलो आसा तो सारको पडना. केन्नाय पडटा, खूब पडटा, कितें जाता. हें आमी केलां. देवान तशें कांय करूं ना. आतां आमची कूड पळयात न्ही कितली कॉम्प्लिकेटेड. सादी दिसता पूण आमचे भितर कितल्यो सिस्टमी आसात, कितले तरेतरेची सेल्स आसात. अजाप सगळें देव पळयता. आमी नाका जाल्लें करता. आमी हे पळय स्वतंत्रपण आमकां देवान दिल्लें आसा ते आमचे वस्तुकी आमी वापरूंक सोदता आनी हाका लागून आमी सगळे जाणांक एकामेकाक बेजार करता आनी ह्या दिसांनी पर्यंत कितें चलता तें आमी जाणा. कोण कितें करता पूण हातूंत आनीक सगळीं दुसरें दुसरें कारण आसा. हे भशेन कॉम्प्लिकेटेड आमी जालेलीं आसा. काळजां नितळ ती सगळें हें पळयतलीं. कित्याक ती देवाक पळयतलीं. देव हातूंत आसा की ना. देव ना न्हय तेन्ना देवाक हें सगळें भोगचें पडटा. ताका आमी खुरसाण मारता आनी एकामेका मदें आमी ताका खुरसाण मारता. तेन्ना घडलें ताका खुरसाण मारलो पूण आयजूय आमी ताकाच एकामेका मदें खुरसाण मारता. काळजां नितळूच ती तें सगळें पळयतलीं आनी ती भिवची ना. ती आपलो जीव दिवंक तयार जातलीं. हाचे परस व्हड आनी मोग ना म्हणून जेजून आमकां सांगलां. कित्याक आमी न्हय तोच आमचें सगळें दुसऱ्यां पासत मरतलो आनी आमी ताची हातेरां जाता. ह्या पासत ताणें आमकां न्हयच बायलेक आनी घोवाक एक केल्लें आसा पूण आमी सगळीं देवा बरोबर एक आसा. हें पयलें देवाची इमाज आमचे मदें आसा आनी आमी देवा सोबेंच खुशाल आसतल्या. एकामेका मदें न्हय देवा सोबें. देवा सोबें आमी एक जालीं की ना मागीर आमी एकामेका सोबें एक रावंक लागतल्या. एकपणांत रावतले. हाका लागून आमी एकपणांत रावना. कित्याक आपलेपणांत रावलीं की ना मागीर हांवूच देव जाता आनी हांवूच लोक कितें करता पळय तें हे भशेन जावंक लागता. तर हें मनांत दवरात. देवान जें कितें घडलेलें आसा ताचे आड आमी वेचची न्हय. आनी जेजून सांगलां आमकां देवान हे भशेन केल्लें पूण हें एकामेका सोबें रावच्याक आमी देवा सोबें एक रावंक जाय. तेन्नाच की आमी देवा सारकीं जियेतल्या. तें जाणा आमी पूण तें कशें करूंक जाय. प्रत्येक जाणांनी ही जबाबदारी घेवंक जाय. जेजू कितें करतालो रातचो सकाळचो बापा बरोबर वेळ सारतालो. रातभर तो बापा सोबें आसतालो. 24 वरां आसात न्हय 6, 7, 8 वरां कितलीं वरां आमी न्हिदता ती न्हीद आमची जेजू सोबें आमी दवरूंक जाय आनी ताचे सोबें आमी घडोवन येवंक जाय. पीठ पीठ जाणत न्ही तुमी मोवता तें चपाटी करता भाकरी करता तें आपशींच मोवता. तें आमच्या हातान आमी मोवता तेन्नाच कितें बरें जाता. तेच भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या हातान दिवंक जाय. आमकां मोवून त्यो भाकऱ्यो करपाक आमकां म्हणजे कितें आमी खेरीतपण पळय आमी जियेता जेजूचें तें तो घडोवन हाडटलो. आमी सगळीं जाणां जेजू सोबें आसा. हे कुडीचे सांदे पळय आसा ते सगळे वेगवेगळे आसा पूण हे कुडीन ते जियेतात. तेच भाशेन तुमचे कुडीन ते भाशेन आमी घडोवन येवच्याक आमी ताका एकवटान रावंक जाय. जावं म्हजे सोबें तुजे उतरां परवडें तूं जाणय म्हाका कशे भाशेन घडोवंक जाय पळय तो हांव चाकर कसो रावता आनी आमचें स्वतंत्रपण आमी हे भशेन देवाच्या ताब्यांत करून जिवंक जाय. आमच्या न्हय देवाच्या. तेन्नाच की देवाची येवजणे प्रमाणे जियेतले हांव. आनी हें तर आमकां करूंक जाय जाल्यार धाकट्या भुरग्यां भाशेन आमी जावंक जाय. आमच्या ब्रदरीन म्हणलें पवित्र पुस्तकान आमकां सांगलेलें आसा तेंच आमी म्हणटा. आमी कांय नवें सांगिना. तेंच देवाचें उतरच आमी सुटावे करून एकामेकाक सांगता. आमकां प्रत्येक जाणांक ही उर्बा येवन आमचें जिवीत देवा सोबें जियोवचें. तुमकां सांगलां आतां घडये तुमकां जेम येवंक लागतली. कित्याक सांगल्या उपरांत करप.
तर आता आम्ही एकूच मनान धरया, आम्ही सगळीं जाणां देवाची भुरगीं, आमकां कसलीच परवा ना, कित्याक देव आमचो बरो मस करता पयलो, पूण आमी देवाच्या सगळ्या बरेपणांत रावंक जाय जाल्यार देवा सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाय, ते भाशेन आमी सारूंक जाय. तर आमी देवा बरोबर आमचें जिवीत सादया, आनी जितलें आमी देवा बरोबर सादतले तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाचे येवजणे प्रमाणे घडोवन येतलें, आनी हातूंत आमकां खुशालकाय, दादोसकाय, शांती सगळें बरेपण. आनी जी कोण जियेता ते भाशेन ती खरीच सर्गीच्या राजांत हांगसरूच आसात, संवसारानूच सर्गीच्या राजांत जियेतात. आतां हे वायट कोसळ्ळे म्हणटच भियेनाका, ते सगळें जेजू सगळें दवरात. जेजू जेजू म्हणून ही चिंतना, भावना, चाल दुसऱ्यांची जेजू सगळें दवरली की ना, मागीर तो तुका घोटाय दितलो, तो तुका दाखयतलो, भितरल्यान आमची चिंतना तो बदलून लागतलो आनी आमकां समजणी दितलो. कित्याक पवित्र आत्मो आमकां हे भाशेन सगळें स्पश्टपणे दाखयता, शिकयता, म्हणून आमी तें वाचलेलें आसा. पूण ते भाशेन आमचें सगळें घडटलें, ते भाशेन घडलें की ना आमी भियोंचे ना, कित्याक आमची ही कूड खलास जाय, पूण आमी जेजू भाशेन पुनर्जीवन जावन ताचे सगळें रावतले, जियेतले. तर हांगसरूच आमी जेजू जावया, ताका एकवटो. आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर हे भाशेन जियेलो. आतां हे कोण म्हणटात ते नाका जाल्ले म्हणटात, ते बिलकूल समजोंक ना. ते समजोंक ना आनी ते मुद्दम करतात आमकां उचामळ करच्याक, कित्याक आनी खूब पातकां हेणे तेणे आहा आनी ती लिपोवच्याक आमकां उचामळ केल्ली आसा. आमचें एटेन्शन हे सायडीन डायवर्ट केल्लें आसा, ते सायडीन हे भाशेन सगळें चलता. हें पातक संवसारांतलें, पूण आमी तो जेजूक एकवटून आसत न्ही, आमकां सगळें सारकें दिसती पडटलें आनी त्या प्रमाणे आमी उलोवंक लागतले, त्या प्रमाणे करतले आनी सगळें थाऱ्यार येतलें. आनी जेजून आमकां सगळ्यांक सांगलां, जी कोण आमकां पिडापीड दितात ताचे पासून आमी मागोंक जाय. ताचे पासून मागलें की ना ताचे परस आनी व्हडलें हात्यार ना. आमी ताका मारली हडली तातूंत कांय जायना, तातूंत आमचेरूच बोगलां जातात, कित्याक देंवचार हे भाशेन आमकांय पातकान उडयता. ताका लागून आमी जेजू सगळें रावया आनी जेजू आमकां सगळें प्रत्येक जाणांक सगळें कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय तें सांगतलो. ताणें आमकां सांगलां त्या वेळार तुमी भियों नाकात, कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. हे भाशेन आमचें जिवीत म्हज्या भयणीन भावनो आमी सादया. आनी तुमकां सुरवातेक सांगलेलें, काळजां नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. देव सगळ्याक आसा, आमी ताचे सगळें जियेता, भोंवता आनी आसा, पूण ताचो अनुभव अदीक घडोवन येवच्याक आमी ताचे सगळें रावया. आनी तुमकां सदांच सांगलां, सांगेची रातची न्हिदचे आदीं कोंत घ्या, प्रत्येक मणीस जावन आसा एक सुस्कार. जेजून आमी बरोवन आयल्या, जेजू 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 म्हणून चिंतना भावना भायर काडून दवरात. तुका स्वतंत्रपण मेळटलें, बरी जैन पडटली, जेजू तुजें सगळें वावुरतलो, तुका थाऱ्यार हाडटलो. सकाळीं उठलें म्हणटच आमी नवी रोचना जेजू सगळें तें घडोवन येवच्याक जेजू सगळें आमी रावया. तेच भाशेन कोंतभर तुमी जेजूच्या एकवटान रावात आनी हाचो परिणाम तुमकां बरो जातलो. थोडो वगत आमचे दोळे बंद करया, हात जोडया, ओंटयेन दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसात तितूंतल्यान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरो येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा जिवीत, आमी जेजून बरोवन आयल्या. कुडींत मनांत ओतम्या आमची खिचर कितें बरें ना कुडींत, जावं कसलीं दुयेंसां मानसीक म्हणजे मनांतलीं वो शारिरीक म्हणजे कुडींतलीं, ती सगळीं आमी जेजूच्या ताब्यान करून दवरया. सुस्कार भायर सोडटना जेजू 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 सुस्कार काबार जाय फुड्यान जेजू म्हणत रावया, कित्याक भितर आहा तितलें आमी भायर काडया. तशे भाशेन हांडींतलें उदक आमी सगळें भायर काडून उडयता आनी मागीर नयें घालता. ते भाशेन भितर आसा तितलें भायर काडा. जावं चिंतना, भावना, चाल, आठवणी कितें आसा तितलें हें सगळें दिसनात तसल्यो वस्तू, पूण ज्यो आमकां गुलामपणान दवरता सगळें काडात भायर, जेजूचेर दवरात.
आनी जेजू आमकां स्वतंत्र करतलोच, कित्याक तो ह्या पासत आमचे पासत मेलोलो आसा आनी आमकां तो भितरल्यान स्वर्गाक तशें संवसारान जिवंक मदत करता. सगळीं आतां आमी उबी रावया. जेजून आमकां भावार्थ कशे भाशेन जिवंक जाय आनी कशाचें जिवन आदारून जिवंक जाय तें दाखयलेलें आसा. तर आतां आमी सगळीं जाणां व्हडल्या ताळ्यान हो आमचो भावार्थ विचारया. सतमानता देवाक, सोडकुडीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं घर बी सांबाळलो आनी क्वार मरे थांब जल्मलो. पोंसले ते खाळ ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ले मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गाक चडलो, सोद कुडीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानतान पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचे एकठांय, पातकांचें मोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची सगळी मागणी देवा बापा मुखार मांडया. सृश्टी पासत मागया. आमच्या वडिलां पासत इगर्जेच्या आनी राष्ट्राच्या आनी संवसाराच्या फुडाऱ्यां पासत मागया. आमच्या घराब्यांच्या बापायक आनी आवय पासत मागया. भुरग्यां पासत मागया. अनाथा पासत, विधवां पासत मागया. दुसऱ्या धर्माच्या लोकां पासत मागया. आनी आमचे सगळे मदें जेजू सगळें मोग आमी एकामेकाक शिंपडावच्या, तो फकत ताकाच पडून आमच्यान शिंपडावंक जाता. ताणें आमचो मोग केला तसो ताणें आमचें सगळें करूंक जाता. तर ही सगळी आमची इंतेसां आनी मागणी भगवान फ्रांसीस शेवेराच्या मागण्यांतल्यान आमकां फावो करून मागया. जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. C13 Rana Sabar. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडकुडीदार देवा बापाक मानता तशी जावून मागात. सर्वेस्परा, तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणीची पवित्र रीत समरुंबून
आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदान शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो कायदो नितसोन आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिंकले आमा सुमेस्तांक जिवीत शासनाचे आपल्या मोलमोमत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन गोश्ट मरण सुसुकपाच्या आदी जेजून उणो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पडीन जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुम्ही समेस घेयात आनी आपले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान साश्लीक कोरोनाचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनच्या पासत ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Mawartaso good porgotuya Surakata Ikikai chifle pieta Titevati tuoi maraso Amikuche maraso बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडूंची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार यो आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या मासो मेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले रे पवित्र सुबेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा
सिमांव आमच्या आदारी भाव सिमांव पासत आनी सगळ्या ह्या निजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण नौजवानपणाचो बरवासो दरमेल्यान आमच्या भावा भयणीची कापीत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागुथीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुज्या बोडजुळीक तुमकां मोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय संगती तुजे पुती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन दूत आनी सगळ्यांनी तुका मनवले ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाताक त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. मुगाळ भयणीनो आनी भावनो हे मागणे आमी म्हणटा खरी पूण आमी ताचे कुडीचे सांदे. जशे भाशेन म्हजे सगळे कुडीचे सांदे हांव कितें करता ते करता तेच भाशेन हे मागणे जेजू म्हणटा आनी आमी ताचे कुडीत आसा म्हणटत हे मागणे आमचे सगळे म्हणले जाता. आनी आमी ताका एकवटून आसा म्हणटत जी कोण ताका एकवटून आजून ना ताकाय हो फायदो मेळटा. आमी ताचेय पासून मागता ताका सगळें बरेंपण फावो जाता. आमचे उद्देश हे परी आमी जेजू जाता सगळीं जाणां आनी ताचे पवित्र आत्म्यान भरोन जेजू जावन आतां आमी सगळीं जाणां बापाक हे मागणे जेजू सगळें उबारुया. आमचे बाप्पा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सगळ्यांत जाता खोशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो पुराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां नगोस आनी आमकां केन्नाय पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सगळोच काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्यान जेजू क्रिस्तान तूं हेंच्यो धरून दितात पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुर्शे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जग जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांत. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर एकाच सुत्रान म्हाका बळय क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळो. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मागता. सगळे वस्तू परस हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भौमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवून मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका.
आमचे दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजूक आमी हाजीर जावन तो आमचे भितर जियेता ताका हाजीर जावया. आमचे सगळें तो सदांच आसा. तो केन्ना आमकां सोडिना. आमी ताचे कुडीचे सांदे. मागुया. सोडपुदिता देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादूसकायेन भरों आनी आमचे क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असले रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आनी सोडपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या उपरांत म्हणात, भाग्यवंत फ्रांसीस शाबेराम, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसून दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोड्यांतल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमी सगळ्यांत तांचे पासत मागया जी कोण ताचेर आड उलयतात पळय ती, ताचे वायट चिंता पळय ती, येदो व्हडलो सांत जावन इगोर्ज बरी तपासणी करून ताका सांत केलेलो आसा आनी हाचे विरुद्ध ते वेतात. तांकां देवान समजूण दिवपाची. सगळ्या जाणांक हे भाशेन उलयतात म्हणटच तांचेच परिवर्तन घडोवन ती जेजूचो पाटलाव करूंक तांकां ही कृपा दी म्हणून मागया. त्या भायर हे बेश्टेच करिनात, कोत्तात आमकां विस्कोटायेच्या, आमची मनां येणे तेणे घालच्याक, आमकां आमचेच विरुद्ध करून घडून हाडच्याक. हे सगळे आमी पळोवन जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन ताचे वाटेन आमी चलोवंक आमकां मदत मागया. भगवंत फ्रांसीसाची विनंती. आनी सगळ्या संवसाराक जे संवसारीक जिवीत आमी जियेता जंयसर भ्रश्टाचार
जयसर पोतवारी जिवीत, जयसर एकामेकाक अनितीन वागोवपाचे, सगळे हाल उपद्रे करून दुसऱ्यांच्या घराणा घालची, हे सगळे बापाच्या हातीन घालया आनी ह्या संवसारान शांती आनी समाधान आनी बरेपण नंदूंक आमी मागया. आमचे ओतरायक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबेन बापाक वाकाणटा. आमेन. Salvation.